रेंव काडपा खातीर किरणपाणी वाठारांत खार फुटीची झाडां मारपाचें काम मोठ्या प्रमाणात चल्लां। रेंव काडपाचेर बंदी आसतना किरणपाणी वाठारांत दिसा उजवाडे रेंव काडटात। मामलेदार आनी पुलिसांक ताचें कांयच पडून गेल्लें ना। खार फुटी मारपाचें काम अशेंच चालू उरल्यार किरणपाणी जुवें एक दीस नाच्च जावपाचो भंय आसा। महेश घाडीचो रिपोर्ट। रेंव काडपाचेर गोंयांत पुराय बंदी आसा। कोर्टानूच तसो आदेश दिला। आतां हें चित्र पळयात। हो आसा पेडणे तालुक्यांतलो किरणपाणी गांव। रेंव काडपाचें काम दिवसा धडयें चालू आसा। रेंव काडपी मँग्रोव्ज कापतात। रेंव काडपाचेर हांगा कसलेंच नियंत्रण ना अशें दिसता। बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात म्हूण जायत्यो कागाळी केल्यो। सगळ्यांक निवेदनां भेटयलीं, मात ताचो कांयच फायदो ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा। किरणपाणी वाठारांत रेंव काडटात हें खबर आसूनय खण खात्याचे अधिकारी कांयच कारवाय करिनात। किरणपाणी जुव्याचेर आशिल्ले मँग्रोव्ज कापपाचें काम अशेंच चालू उरल्यार हें जुवें एक दीस नाच जावपाची भिरांत आसा। गोंय सरकाराच्या रान खात्यानूच किरणपाणी जुव्याचेर हे मँग्रोव्ज रोयल्यात, मात आतां रेंव काडपी लोक ते कापून सैमाचें लुकसाण करतात। राना खातें तांचे कडेन आडनदर करता अशें दिसता। किरणपाणी जुव्याचो पर्यटन स्थळ म्हणून उदरगत करूं येता अशें थळावे भाजपा आमदार भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान वेंचणूक प्रचारा वेळार सांगिल्लें। भाजपा सत्तेर येवन आतां 1 वर्स जालें, तरी त्या नदरेन आजून कांयच काम जावंक ना। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी। आदलो गृहमंत्री रवी नायकाच्या मुखेलपणा खालचे फोंडा तालुको शिगमोत्सव समितीन 27 मार्चाकूच फोंड्या शिगमो करपाचें थारायिल्ल्यान ते दिसा फोंड्या कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। सरकारान PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या मुखेलपणा खाला नेमिल्ली समिती तेच दिसा फोंड्या शिगमो करतली। शिगमो करपाक आमकां कोणूच आडावंक शकना अशें रवीच्या समितीन म्हणलां। आमचो जो पयलो निर्णय जाल्लो आसा तो तसो आसा। ह्या कमिटीन आमकां काय आमी गव्हर्नमेंटान बरी ऑर्डर काडली म्हणून आमकां कोण आडोवपाक शकना, कारण ही रजिस्टर्ड संस्था ही आमी जे जाल्या लिगल हांगा ह्या हॉलान मिटींग घेवन ही आतां 8वी मिटींग सगळ्या लोकांच्या मान्यतेन फोंडा तालुक्याचे जितले शिगमोप्रेमी आसा जे हांगा जमता, जे आपापले विचार मांडटा, तांच्या मान्यतेन हो सगळो शिगम्याचो आढावो आमी घेतिल्लो आसा, तयारी केल्ली आसा आनी आमी तारखे सगळ्यांच्या मान्यतेन आमी ह्यो तारखो ठरयल्ल्यो आसा। जर तर गव्हर्मेंटाक दुसरी कोणीच खेळयलें नाका जाल्यार हीच तरी आतां तर हुकुमशाही पद्दतीन जर ही कमिटी काडल्या सुदीन ढवळीकाराच्या अध्यक्षा खाली, जाल्यार आनी खंयचोच शिगमो जावचो ना फोंड्यांक म्हण तेणी ते ऑर्डर काडची गव्हर्मेंटाक। तेन्ना आमी हें करतात, तेजे विचार करता मागीर। कारण ही असली कमिटी सरकारान नेमप हें चुकीचें आसा। जेन्ना एक सरकार लोकशाही पद्दतीन वयता आनी आमी जी समिती लोकशाही पद्दतीन वयता, आमची इतल्या वर्सांची आसा, अशे वेळार ही मदीं आडथळे हाडपाचें काम करचें न्हू। जें तेणी कितें केलां तें लोकां तरी म्हाका दिसतना ह्या तालुक्याच्या गोंयच्या लोकांक मान्य आसा म्हणून, कारण एकच कडेन तुमी हांगसर कमिटी काडटा, सरकारची कमिटी नेमतात। गोंयच्या कामगार आयुक्ताक काडून उडोवचो अशी मागणी दिवचले जाल्ले कंत्राटी कामगार संघाचे बसकेंत कामगार फुडारी अजित सिंह राणेन केली। गोंयचे कामगार आयुक्त कामगारा बदला कंपन्याचे हितसंबंध चड सांबाळटात असो आरोप हे बसकेंत कामगार फुडाऱ्यांनी केलो। कामगार आयुक्त न राहता कामगार आयुक्त हे मालकांचे इंडस्ट्रीयांचे जे आयुक्त झाले आहे आणि कामगारांवर अन्याय करण्यामध्ये खुद्द कामगार आयुक्त आघाडीवर आहे। लांछनास्पद गोष्ट आहे। सरकारच्या या कामगार आयुक्तांचा मी धिक्कार करतो। सरकारने हे कामगार आयुक्त एक तर बरखास्त करावं, नाहीतर कामगारांना न्याय देणारा तिथं सक्रिय क्रियाशील कामगार आयुक्त नेमावा। सरकारची यंत्रणा जी लेबर कमिशन आहे, कामगार आयुक्त आहे, त्याचे एम्प्लॉयर आयुक्त म्हणून कामगार करा। कामगार आयुक्त कशाला ठेवले? एम्प्लॉयर आयुक्त म्हणा त्याला, एम्प्लॉयर कमिशनर म्हणा, लेबर कमिशनर म्हणू नका त्याला। कॉन्ट्रॅक्ट लेबरची युनियन हा तारीख मी चमत्कार केलेला आहे। यातून एक संदेश जाणार आहे, कारण कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून काम करवा नव्हतं, आता इतकं कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून जेव्हा त्यांची युनियन होते कुठं तरी धडकी भरेल आणि धडकी भरेल त्याचे दुष्परिणामही होऊ शकतात। ते सुपरिणाम करण्यासाठी तुमची शक्ती आवश्यक आहे।
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.